जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. आज आमी आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमचो नियाळ करया. सा पावलोन फिलेमोनाक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भो मोगाच्या भावा, तुजो मोग मैपास पळोवन म्हाका व्हड संतोश आनी उर्बा भोगता. कित्याक तुवें देवाचे परजेची काळजां संतोश भरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. त्या पासत तुवें करूंक जाय ते फर्मावंक क्रिस्तांतय म्हाका धैर्य आसलें तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनाती करून विचारचें बरें म्हणून म्हाका दिसलें. वय, हांव पावलो क्रिस्ता जेजूचो दूत, पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या भावा ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थितां. खरोच तो आतां ओनेजिम म्हणजे उपकाराक पडसो आदीं तो उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडता तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे चडशी पाटी धाडटां. तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटो तुका धाडटा म्हणून चिंत. ताका म्हजे चडशी दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बंदेंत आसता पर्यंत तुज्या नांवान म्हजी सेवा चाकरी करूंक तो जाता म्हणून हांवें चिंतलें. पूण तुजी कबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो, पूण तुजे सवें तो सदांकाल आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावेत. आनीक तो गुलाम न्हय, पूण गुलामा प्रास व्हड म्हणजे तुका मोगाचो भाव. म्हाका तो आपुरबायसो सई, पूण म्हजे प्रास चड तुका. तुजे बरीस मनीस आनी क्रिस्तांतय भाव जाल्ल्या तुजे बरीस मनीस आनी क्रिस्तांतय भाव जाल्ल्यान कितल्या आपुरबायसो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थांत तुजो सहभागी म्हणून तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नस्त केलां जाल्यार तो हांव फारीक करतां. हांव पावलो म्हज्याच हातान हें बरयतां. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करतां. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो ऋणी म्हणून हांव तुका सांगची. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो ऋणी म्हणून हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण दिसता. पळय बाबा, तूं म्हाका क्रिस्तांतय उपकाराक पडटा तसलो जायचे म्हणून म्हजी आशा. तर क्रिस्तांतय म्हजें काळीज बुजोवणेन बर. मोगाच्या भावा भयणीनो, आतां आमी फिलोमेनाक बरयल्लें पत्र आयकलें. सा पावलोचें पत्रांत हें एक आख्रेचें पत्र आनी हें एक वैयक्तीक पत्र जावन आसा आनी धाकटें पत्र जावन आसा. वैयक्तीक पत्र कित्याक? सा पावलो वैयक्तीक रितीन एका कोलोसेगराच्या एका व्यक्तीक हें पत्र बरयता. उरलीं सगळीं पत्रां पावलोन बरोवची त्या एका इगर्समातेक, एका भावार्थी कुटुंबाक. जावं पुरो कोरिंतकारांक बरोवचें पत्र, रोमाकारांक बरोवचें पत्र, हें पुरा एका भावार्थी परजेक तो बरयता. पूण आयचें हें वाचप सा पावलोन फिलोमेनाक बरयल्लें पत्र एक वैयक्तीक पत्र. आनी ह्या पत्रांत सा पावलो हें पत्र बरोवन एका ओनेजिम म्हणल्यार एका सेवका लागीं दिवन फिलोमेनाक दिवंक सा पावलो धाडटा. आतां हो फिलोमेन कोण? फिलोमेन कोलोसे गांवचो आनी केन्ना पावलो कोलोसेकारांक ही शुभ वार्ता प्रगट करता तेन्ना सावलो ह्या फिलोमेनाच्या घरा रावून
आपली शुभ वार्ता परगट करनासलो. देखून हो फिलोमन एक भावार्थी मनीस. आणि ह्या पत्रांत असा एक व्यक्ती, ताचे नाव ओनेजिमस. आणि ओनेजिमस कोण? ओनेजिमस फिलोमेनाच्या घरात वावर करनासलो, एक गुलाम. आणि वो गुलाम फिलोमेनाच्या घरात हावन पळण धांवता आणि रोमांत तो पावलूक भेटता. आणि पावलूची ताका वळख आसली, कित्याक पावलू फिलोमेनाच्या घरा येवन रावल्लो. आणि वो पावलूक भेटल्या उपरांत तो ताची जिणी बदलिता. कित्याक तो फिलोमेनाच्या घरांतून पळून धांवन येतना जावं पुरो ताणें कितें चोरी केल्ली, जावं पुरो ताका कितेंगी मोस करून त्या फिलोमेनाच्या घरांत हांव पळण धांवून आयला जावं पुरो. देखून आतां तो पश्चाताप पावता आणि वो भावार्थ तो स्वीकार करता. क्रिस्ती भावार्थ तो स्वीकार करता आणि संपूर्ण तो बदलता आणि एक उपकारा पडसो व्यक्ती जाता. आणि आतां पावलो बंदयेंत आसा आणि बंदयेंत हांव एक पत्र ताका एक बरोवन फिलोमेनाक बरोवन आणि हें पत्र फिलोमेनाक दिवंक ओनेजिमसा लागीं तो धाडटा. आणि अशें ह्या गुलाम व्यक्तीक एक भावार्थी व्यक्ती जावन कन्वर्ट तर करून आणि आतां तो फिलोमेना सरशीन धाडटा. आणि ह्या पत्रांत आमकां मेळचो संदेश कितें? आज आमी आयकल्ले बरी 4 संदेश. कशे आमी माया मोगाचे व्यक्ती जावेत, कशे आमकां दुखयल्ल्या व्यक्तीक आमी बगसून परत ताका स्वीकार करीत म्हणल्या विशयांत आयच्या ह्या पत्रांत आमी आयकलें. 4 संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. पयल्यार, भावार्थी जावचे म्हळ्यार उपकाराक पडचे व्यक्ती जावचे. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, ओनेजिमस म्हळ्यार उपकाराक पडचो. येदोळ पर्यंत तो उपकाराक पडनासलो जावन नासलो. केन्ना म्हणसर तो फिलोमेनाच्या घरा वावर करनासलो, तेन्ना म्हणसर तो उपकाराक पडनासलो व्यक्ती जावन आसलो. सा पावलूस म्हणटा. आणि उपरांत तो म्हणटा, भावार्थ स्वीकार केल्ल्या मागीर आतां तो उपकाराक पडसो जाला. आतां तो उपकाराक पडसो जाला. क्रिस्तांव म्हळ्यार उपकाराक पडचे व्यक्ती जावचे. क्रिस्तांव जावचे म्हळ्यार उपकाराक पडचे व्यक्ती जावचे. जेजू म्हणटा, जर एक पांटो फळ दिना तो कातरून उडोवंक जाय. क्रिस्तांव जावचे म्हळ्यार भरपूर फळ दिवचे व्यक्ती जावचे. आमच्या जिविता मुखार आमी फळ दिवंक जाय. जेजून सांगली एक वपार, एक धनी आपल्या शेताक वेता आणि थंय 3 वर्सां जावन एका रुखा कडेन तो वचोन, अंजुराच्या रुखा कडेन तो वचोन फळ आसा गे म्हणून पळोवंक येता. आणि 3 वर्सां ताका फळ मेळना. आणि तेन्ना कितें करता, तो ताच्या सेवकाक आपयता आनी म्हणटा, हो रूख कातरून उडय, हो रूख कातरून उडय. कित्याक ह्यो धरणीक तो भार जावंक पावला. कित्याक ह्या रुखांत कितेंच फळ ना. रुखांत कितेंच फळ ना. भावार्थ म्हळ्यार क्रिस्ती भावार्थ म्हळ्यार फळ दिवचें. आणि आमी कशें फळ दिवेत? केन्ना आमी आमच्या जेजू थंय चिडकोन रावता, केन्ना आमी जेजूचो मोग करता, ताचें जिवीत स्वीकार करून आमी एकामेका माया मोगान जियेता, तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत फळ दिता. साबार पोटी आमी चिंतचें आसा, भावार्थी जिवीत म्हळ्यार हें आमकां आमी आमच्या क्रिस्ती धर्म म्हळ्यार आमी ह्या जल्मलो हें आमचें कुटुंब. आमी जल्मले हांव क्रिस्ती भावार्थ एका कुटुंबांत, आनी त्या कुटुंबांत जावं पुरो आमी कुटुंब सांबाळचें आनी आयतार एक मिसाक वेचें, जालें इतलेंच. तें जावन आसा आमची ड्युटी. ती जावन आसा आमची ड्युटी. तें आमी करूंक जाय. अशा की वर्ते आमी करूंक जाय. उपकारा पडचे व्यक्ती जावं पुरो आमच्या समाजेंत, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत, जावं पुरो आमच्या फिरगसींत आमी उपकारा पडचे व्यक्ती. हें जावन आसा क्रिस्ती भावार्थ. हो जावन आसा क्रिस्ती भावार्थ आनी क्रिस्ती धर्म. दुसऱ्यान सा पावलो म्हणटा, म्हज्या काळजाचो वांटोस हांव तुका धाडटा. म्हज्या काळजाचो वांटोस हांव तुका धाडटा म्हणटा सा पावलो. ओनेजिमो एक ताच्या धन्याक मोस करून तो धांवन आयलो एक व्यक्ती.
आणि आता एक हो एक व्यक्ती हो एक गुलाम आता पावलोक ताच्या काळजाचो कुडको जाला. काळजाचो कुडको जाला. जेजून दिल्लो दुसरो उपादेश, कसो तूं तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो मोग कर. पयल्यान देवाचो मोग, दुसऱ्यान पेल्याचो मोग. तशें जेजू म्हणटा, तूं जो मोग करतलो तुवें मोग केलो जर कितें वर्ते तूं करताय. अनभावार्थी तेच करतात न्ही. अनभावार्थी तेच करतात न्ही. अनभावार्थी सोडा, मन जाती तेच करतात न्ही. आमच्या दुस्मानाचो आमी मोग करूंक जाय. आमच्या दुस्मानाचो आमी मोग करूंक जाय. ओनेजिमस फिलोमोनाक एक दुस्मान जावन आसलो, कित्याक ताका एक लॉस करन ताचे बिझनेस सगळें बुडोवन वो थिंगा धांवून आयला. आनी पूण आतां पावलोक तो काळजाचो कुडको जाला. कित्याक पावलून ताचो मोग केलो. आनी तो मोग ओनेजिमसाक संपूर्ण बदलिता आनी एक नवो व्यक्ती करता. केन्ना आमी मोग करता तेन्ना आमचे दुस्मानी बदलतात. अब्राहम लिंकनान म्हणली उतरां, द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय अ एनिमी इज टू मेक हिम ए फ्रेंड. आमच्या दुस्मानाक आमी नाश करी जाय तर आमी ताका ताजो मोग करूंक जाय आनी ताका आमचो इश्ट म्हणून स्विकार करूंक जाय. तेन्ना आमचो दुस्मान नाश जाता आनी तो आमचो इश्ट जाता. आमचो इश्ट जाता. आनी हें आपोवन हर एका क्रिस्तावांक मेळना. हें आपोवन हर एका क्रिस्तावांक मेळना. आमचो मोग करतलो असो मोग केल्यार कितेंच फायदो ना. आमकां अन्याय करतल्यांचो आनी आमकां कोण दुखयता, आमचो कोण नांव पाड करता, आमच्या विशयान कोण पाड उलयता, तांचो आमी मोग केल्यार तें जावन आसा वर्तें. तांकां आमच्या काळजांत जागो दिल्यार तो जावन आसा क्रिस्ती भावार्थ, क्रिस्ती जिवीत. हांवें पळयल्लो एक व्हिडिओ म्हाका उगडासाक येता. आनी ह्या व्हिडिओंत ह्या भायल्या गांवांत घडिल्लें एक घडीत. एक मुस्लीम शॉपकीपर आसता, एक दुकान चलोवचो व्यक्ती. आनी ताच्या दुकानाक एक दीस एकलो चोर येता आनी ताच्या कपालाक गन्न दवरून म्हणटा, म्हाका तुज्या ड्रावरांत असले पयशे पुरा दी. तेन्ना ह्या दुकानवाल्या लागीं एक गन्न आसली. तेन्ना तो ताजी गन्न ह्या सोराच्या कपालार दवरता. तेन्ना हो भियल्लो हो चोर ह्या दुकानवाल्याच्या पांयांक पडटा आनी म्हणटा, म्हाका बक्षी, म्हाका बक्षी. म्हज्या कुटुंबा खातीर हांवें ही चोरी करूंक आयलां. म्हजें कुटुंब बुकेन वळवळटा. तेन्ना हो दुकानवाला एक कणवाळ्यान बरोवन ताका थोडे पयशे दिता, ताका बक्षिता. आनी मात्र न्ही ताच्या दुकानांत असले थोडे ब्रेड, थोडे कान ताका दिवन तो ताका धाडटा. थोड्या वर्सां उपरांत ताका एक कागद येता, ह्या सोराचें कागद, ह्या कुणीगराचें कागद. तें उक्तें करून पळयतना ताजे भितर एक $50 मात्र न्ही एक थँक्स गिवींग, उपकाराटोची थोडीं उतरां तो बरोवन ह्या शॉपकिपराक तो दुकानवाल्याक तो हाडून हे कागद तो बरयता. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, एका सोराक मोगा मुखांतर ह्या दुकानवाल्यान ह्या अंगडीकारान बदलिले. खंडी जावन आमचो मोग हर एका व्यक्तीक बदलूंक शकता. हर एका व्यक्तीक बदलूंक शकता. आमकां दुखयलेल्यांक जावं पुरो, आमकां आमचो द्वेश केल्ल्यांक जावं पुरो, आमकां आमचे शिराप घाल्लेल्यांक जावं पुरो, तो बदलूंक शकता. तिसऱ्यान सांपावलो म्हणटा, आनीक तो गुलाम न्ही पूण गुलामा प्रास व्हड म्हणजे तुका मोगाचो भाव. येदोळ पर्यंत हो ओनेजिमस फिलोमेनाक गुलाम जावन आसलो. गुलामा बरी ताच्या घरा वावर करनासलो. आनी आज तो क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार करून तो फिलोमेनाचो भाव जावंक पावता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जुवां बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 4 अशें म्हणटा, हांव देवाचो मोग करता म्हणून
तुज्या भावासो तूं द्वेश करताय जाल्यार तूं फटकिरो. कित्याक तुज्या दोळ्यांक दिसनातल्या देवाचो तूं मोग करूंक शकचो नाय. कित्याक तुज्या दोळ्यांक दिसच्या त्या व्यक्तीचो तूं मोग करनासतना तुज्या दोळ्यांक दिसनातल्या व्यक्तीचो तूं कसो मोग करूंक पावतलोय. वय मोगाच्यानो, केन्ना आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक शकना. केन्ना आमी आमच्या पेल्याक, आमच्या भावाक जावं पुरो एका कश्टतल्या व्यक्तीक तूं म्हजो भाव म्हणून स्विकार करूंक शकना तर आमच्या दोळ्यांक दिसनातल्या देवाचो आमी खंयची जावन मोग करूंक शकचे ना. एका आवय बापायक जल्म दिल्ले, आवय बापायता जल्मले तक्षण आमी भाव भयणी जायना. आमी भाव भयणी जावचें तें एक जिवीत. आमच्या जिविता मुखांतर आमी एकामेका भाव भयणी जाता. कशें आमी एकामेका सांगाता जियेता, केन्ना आमी एकामेकाच्या भाव बांदवपणान जियेता, तेन्ना मात्र आमी एकामेकाचे भाव भयणी जावंक शकता. एका आवय बापायक जल्मले तक्षण आमी भाव भयणी जायना. तें जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो. हर एक फावटी सांगचें आसा, क्रिस्तांव म्हळ्यार धर्म न्हय, तें जावन आसा जिवीत. आमी आमच्या जिविता मुखांतर आमी क्रिस्तांव जावचें. हर एक दीस आमी क्रिस्तांव जावचें. क्रिस्त हांव आनी संपूर्ण आमचें जिवीत क्रिस्तांतें तें परिवर्तन करचें. आनी आखरेक सा पावलून म्हणलें बरी, हांव न्हय क्रिस्त म्हजें तें जियेता म्हणल्या उतरान संपूर्ण आमचें जिवीत परिवर्तन करचें. एकामेका भाव भयण जावचें. आनी आखरेक सा पावलून म्हणचें उतरां, एक भावार्थांत तुजो सहभागी म्हणून तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. म्हाकाय दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताचें सगळें बिझनेस ह्या ओनेजिमसान बुडयलां आनी आतां पावलो पत्रान बरोवन म्हणटा, कशें तूं म्हाका स्वागत करताय तशेंच ह्या तुज्या दुस्मानाक तूं स्वागत कर. परतून ताचो भाव म्हणून तूं स्विकार कर म्हणटा. क्रिस्तांव म्हळ्यार एकामेका समान रितीन लेखचें. समान रितीन लेखचें. साबारपटी आमच्याच क्रिस्ती धर्मांत जाय तितले कीड आनी उंचले म्हणले एक मनोभाव आसा. जावं पुरो आमच्या इगर्जेंत, जावं पुरो सिमेस्त्रे सयत तसले एक विभाग, आमचें एकामेका तें विभाजन आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्या भाव भयणीनो. जर आमी एका व्यक्तीक स्वागत करता आनी एका व्यक्तीक आमी कितेंच करिना तर कितें फायदो. आमी हर एकल्याक समान रितीन लेखूंक आसा. जावं पुरो तो दुबळो, जावं पुरो तो एक पिडेस्त कश्टांत आसा. कशें आमी ग्रेस्तांवक लेखता तशेंच हांकांय. तेन्ना मात्र क्रिस्ती भावार्थ समान जाता. एक दीस आंबेडकर आपल्या हरिजन लोकांक सांगाता घेवन बुद्धिस्ट धर्माक सेरसूंक तो आपूण व्हरून वेतालो. केन्ना तो आपूण व्हरून अशें वाटेर वता आसतना एक मिशनरी ताका भेटता आनी विचारता, तूं कित्याक तांकां क्रिस्तांव धर्माक सेरसिनाय. तेन्ना वो आंबेडकर म्हणटा, कित्याक क्रिस्ती धर्मांत एकवट ना, तांचे संगत इक्वॅलिटी ना. इक्वॅलिटी ना. ही इक्वॅलिटी आज आमी करूंक जाय. एकामेका समान रितीन लेखूंक जाय. आमचो दुस्मान आसूं पुरो, कोणी आसूं पुरो, आमी एकामेका समान रितीन लेखूंक जाय. तेन्ना मात्र हो क्रिस्ती भावार्थ आमच्या जिवितांत जिवाळ उरता. जाकोबा बरयल्लें पत्रांत जाकोब म्हणटा, जर आमी आमच्या तोंडांत आमच्या देवाची महिमा करता आनी ताज्याच सारक्यान रोसल्या आमच्या पेल्याचेर आमी शिराप घालता तर कितें फायदो. कितें फायदो. देवाचें सारकें आमी एकामेका तें पळोवंक जाय. देवाचें सारकें पळयतल्यार मात्र तो देवाचो मोग आमी एकामेका वांटूंक शकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत सदांच एकामेका भाव बांदवपणान जियेवया. एकामेका तो देवाचो मोग वांटून घेवया. आनी तोच देव आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी. एक घडी आमी दोळे धांपया. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तूं ह्या संवसारी आयलोय आमचो मोग करूंक. आनी आमचो तुवें इतलो मोग केलोय गी, पातकी जावन आसल्या आमचो संपूर्ण रितीन मोग केलोय आनी कुर्सार तुवें तुजो जीव अर्पिलोय. आनी आम्हा समेस्तांक त्या बापाची भुरगीं केल्याय. आनी त्या बापाची भुरगीं जावन अशें आम्हा समेस्तांक एकामेकाचो मोग करूंक शिकय. एकामेकाच्या भाव बांदवपणान जियोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें तुजो मोग,
तुजी शुभ वार्ता आमी आमच्या सालत्या जिविता मुखांतर वांटून घेवंक आनी अशें आमचें जिवीत एकामेकांनी उपकारा पडचें तसलें जावंक तुजो आदार आनी कृपा आमकां आमाचो मेस्तांक तूं दी. आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, तुमकां ह्या दिसाचे प्रणाम. बायबल वाचता आसतना दसुल्लें सवाल. तो म्हणटा लाजर मेलो आनी ताका फोंडातावन जेजून उठयलो. पूण ताचे उपरांत ताचो कांय पत्तोच ना. खंय गेलो, कितें केलें, कांयच सांगलेलें ना. जेजू मेलो, मेल्ल्यांतलो उठलो. पूण जेजू तवळ तवळ मनशांक दिश्टेक पडलो. ताच्या शिसांक ताणें दर्शन दिलें. आनी अशें कोणी जेजूक पळयलें तांचें तें रुपांतर जालें. जिवितांत बदलावन आयली. ह्या दोन्ही पुनर्जीवनपणा मदें कांय तरी फरक आसा गे, वा तें एकच? सवाल हे. भाऊनो आनी भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी जियेत आसतना सकट रितीच्या मनशां संगी तो स्वतंत्रपणी बरसून गेलो, फ्री जावन आसलो. आनी तांच्या कश्टां संकश्टांत तो मेतेर जालो. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्व संगतीन तो एक जालो, पातक मात्र सोड. 3 संदर्भ आसात प्रत्येक जावन. एक, जायराची धूव मरण पावल्ली. जुदेव अधिकारी तो, रोमन अधिकारी तो, आनी ताची धूव मरण पावल्ली. एक निदर्शन. दुसरें, नाईमच्या विधवेचो पूत सरुल्लो, मरण काडून ती वेते आसली पुरुशावार. आनी ह्या सावलांत आयकल्ले भशेन मार्था आनी मोरयेचो भाव लाजर मरण फोंडांत आसलो. ह्या तिनी संदर्भांनी जेजू स्वता तांकां भेटता वा तांच्या घरा वेता आनी कितें करता, थंयसर आशिल्ल्या त्या मेल्ल्या अंतरलेल्या मनशाच्या मोगाच्यांक तो बुजयता. तो दयाळ जाता. तांचे संगी तो रडता, तांच्या दुखान भाग घेता. मात्र न्ही, मेल्ल्या मनशांक जिवंत उठोवचे मुखांतर दुखेस्त आसल्या त्या मनशांक तो संतोष दिता, तांची दुखां थांबयता. आतां ह्या तिनी गणितांनी मोगाळ भाऊनो आनी भयणीनो, तांकां जिवंत उठयलें. कशें तांकां न्हिदायल्लें तेच भशेन तांकां उठयलें. जेजून कितें म्हणलें, लाजरासाक ताका बांदल्लें सुटयात. कशें ताका बांदून न्हिदायलो तसोच जेजून ताका उठयलो. म्हणजे तांच्या त्याच कुडीन तांकां ताणें उठयलो. त्या देखून हाका इंग्लिशांत रेसिस्टिट्यूशन म्हणटा आमी. त्या देखून थोडो तेंप ती जियेलीं आनी उपरांत परत्यान मरून गेलीं कोणा. पूण जेजू विशीं उलयतना मोगाळ भाऊनो आनी भयणीनो, टोटली डिफरंट, संपूर्ण रितीन वेगळेंच. जेजू ताच्याच सक्तेन आनी पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो उठलो. थंयसर जेजून उठयल्लें, पूण हांगासर जेजू देव जाल्ल्यान ताच्याच आनी सक्तेन आनी पदवेन तो उठलो. त्या देखून हाका रेजोरेक्शन म्हणटा आमी, पुनर्जिवंतपण. पुनर्जिवंतपण म्हणजे हांगासर ताची पयलींची कूड ना. हांगासर ताची पयलींची कूड ना. आतां आसची महिमे भरीत कूड, रेजोरेक्टेड ग्लोरियस बॉडी. त्या देखून जेजू खंयसरी बागलां धांपून आसा जाल्यार थंयसर तो रिगोवन येवंक शकता. जेजू उडता आसतना ताका बांदलेली, ताका गुठलायलेली वस्त्रां थंयच आसलीं, सणाची वस्त्रां. पूण लाजराक उठयत आसतना तो त्या वस्त्रां सांगातच उठलो. आनी जेजूच्या
ह्या महिमे बरीत कुडीक त्या अस्तित्वाक कांयच लिमिटेशन ना, इतिमिती ना. आनी जेजू असलेच कुडीन जायत्या जाणांक दिश्टेक पडलो, मात्र न्ही तांच्या जिवितान बदलावन हाडूंक तो प्रेरण जालो. त्या देखून सांव पावलो एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांत म्हणटा पळया, सुमेस्त प्राधान्य आनी अधिकाऱ्या, पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयतलो. सर्वा वयर जेजू राज चलयतलो, ताका कुडीची इतिमिती लिमिटेशन्स ना. आनी आमी सुमेस्त जेजूच्या असल्या पुनर्जिवनपणान भागीदार जाता म्हणून सांव पावल कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा पळया, जशें आदांव तें सुमेस्त मोरतांव, तशें क्रिस्त तें सुमेस्त जीवन उरतेल्याव. सुमेस्त जीवन उरतेल्याव. न्हय परत्यान मरोंक, बगार ससनाक जेजू संगी जिवंक. हे भाग आमकां सुमेस्तांक फावो जावं. देव बरें.